हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक. अंतरिक्ष अप अँड अवे. आज आम्ही जे ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल शिकल्यात ती कशी करपाची ते आम्ही पळोवया. खूपशे आमचे दर्शक फीडबॅक म्हाका दितात आणि खूप जाणांनी म्हाका सांगलें की हें आमकां खूप आवडलें. ॲस्ट्रॉनॉमी आमी एक मे बी एक सायंटिस्ट म्हणून न्हय, एक सादें मनीस म्हणून, एक जनरल पब्लीक म्हणून, एक हाव कॅन वी एन्जॉय ॲस्ट्रॉनॉमी सिम्पली एज अ हॉबी. तेच आयचो एपिसोड आसा. हांव तुमकां ह्या एपिसोडात भितर 5 शॉर्टकट्स दिवपाचो आसा टू अंडरस्टँडींग ॲस्ट्रॉनॉमी. 5 स्टेप्स हांव तुमकां सांगतालो. कांय व्हडलें रॉकेट सायन्स न्ही, व्हेरी सिंपल थिंग्स. प्लीज नोट करात. थोडी डेटा दितलो आनी हें जर तुमी फॉलो केलें, तुमकां जर खरेंच इंट्रस्ट आसा जाल्यार अवश्य ॲस्ट्रॉनॉमी वील बी अ स्पेशल थिंग इन युअर लायफ. एक गिफ्ट म्हणून हांव तुमकां आज तें दिवंक सोदतां. आमचें जें अंतरिक्ष आसा, जो अंतराळ आसा, हो ब्रह्मांड आसा, हाच्या बद्दल आमी समजुपाक जाय जाल्यार फर्स्ट स्टेप कितें? वॉट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप म्हणजे अवेरनस. तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल खबर आसपाक जाय की तुमी कितें शिकतात. यू हॅव टू नो वॉट यू आर डुईंग. ॲस्ट्रॉनॉमी हो शब्द जेन्ना कोणाकूय विचारलो तेन्ना वॉट इज ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणून विचारलें जाल्यार लोक म्हणटात ॲस्ट्रॉनॉमी म्हणजे स्पेस, स्टार्स, गॅलेक्सीज, प्लॅनेट, सोलार सिस्टम, सन, मून. नो, दॅट इज ओन्ली अ पार्ट ऑफ ॲस्ट्रॉनॉमी. एक आमच्या ॲस्ट्रॉनॉमी हे सायन्साचो एक इल्लोसो भाग आसा, द युनिवर्स. पण ॲस्ट्रॉनॉमी इज अ ह्यूज थिंग. इट इज सो ह्यूज. हातूंत कितलें शिकपाचें आसा हें समजुपाक जाय जर आमी ॲस्ट्रॉनॉमी इंट्रस्ट घेतले, ॲस्ट्रॉनॉमीची इंट्रस्ट घेतले. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां पाठ जाला आसतलें, हांवें कितलेंदा सांगलें की आमी मनीस हे पृथ्वीचेर इवॉल्व जाल्या अशें खूब इन सायन्सान, इन हिस्ट्री आमी सोदून काडलां. वन इम्पॉर्टंट रिजन फॉर एवोल्युशन इज ॲस्ट्रॉनॉमी. आमच्या बद्दल शिकप म्हणजे ॲस्ट्रॉनॉमी. इट इज नॉट तुमी कितें तरी दुसरे ग्रह शिकनात, सम अदर प्लॅनेट न्ही, आमचोच प्लॅनेट, आमच्या बद्दल, ह्युमन बिईंग्स, आमच्या बद्दल आमी शिकतात. दॅट इज ॲस्ट्रॉनॉमी. जेन्ना आमचे पुर्वज जनावर आशिल्ले, आकाशा कडेन फर्स्ट टायम पळयलें तेन्ना तांच्या मनान जो प्रश्न आयलो, इट वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जो प्रत्येक भुरगो केजीन म्हणटा. ट्विंकल ट्विंकल तुमकां पाठ आसा न्ही, हाव आय वंडर वॉट यू आर अशें म्हणटात. हे वंडर म्हणजे कितें? हे हांचो वंडर, आमच्या पुर्वजांचो वंडर. आकाशा कडेन पळोवन तांकां एकदम एक चकीत जालें, एक अद्भुत आश्चर्य जालें. ते आश्चर्या खातीर तांणी फर्स्ट क्वेश्चन विचारलो की हें कितें. आनी ते क्वेश्चनांतल्यान सकंद सायन्स डेवलप जाली. एवरीथींग डेवलप्ड, सायन्स डेवलप जाली आनी सगळें डेवलप जालें बिकॉज ऑफ दॅट वन क्वेश्चन की वॉट इज दीस युनिवर्स. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सायन्स. हाजे अवेरनेस तुमकां आसूं न्ही की यू आर नॉट लर्निंग समथींग अबाउट अदर प्लॅनेट्स, अदर गॅलेक्सीज, यू आर लर्निंग अबाउट युअर सेल्फ. मोस्ट इम्पॉर्टंट, ॲस्ट्रॉनॉमी इज द सायन्स ऑफ द फ्युचर. इट इज द फर्स्ट सायन्स अँड इट वील बी द फर्दरेस्ट सायन्स. आमी सगळे कडेन आतां अंतराळात वचपाची आमची आतां तयारी आसा, आमचे कडेन साधन आसा, पण आमचो रिसर्च अजून त्या लेवलाचेर स्लोली वाडत आसा. फुडें आमी कॉलोनायज करतले, प्लॅनेट्स कॉलोनायज करतले. चंद्र आनी मंगळ ते ऑलरेडी ताचेर लँड करून कॉलोनायज करपाचे प्लॅन्स रेडी आसात. फक्त आमची टॅक्नॉलॉजी अजून मातशी वाडपाची आसा म्हणून हें अजून अस्तित्वात येवना. पण मे बी इन द नेक्स्ट 100 years तुमी जे जगतले ते आपल्या दोळ्यान पळयतले हें सगळें खरें जावपाचें आसा. ॲस्ट्रॉनॉमी इज द सायन्स ऑफ द फ्युचर. सो ते खातीर अनदर रिजन दॅट शूड लर्न इट. सबंद ब्रह्मांड आमी एक्सप्लोर करीत आसात. मंगळाचेर कितले यान गेल्ले आसात, स्पेसक्राफ्ट्स लँड जाल्ले आसात. इतलो आमी रिसर्च कित्याक करतात? बिकॉज वी आर ट्रायंग टू अंडरस्टँड आवर सेल्फ्स. ते लक्षांत दवरात. थोड्या वेळा लोक म्हणटात इतलो पयसो स्पेस रिसर्चाक कित्याक घालपाक जाय, पृथ्वीर आमचे कितले प्रॉब्लेम आसा. पण दॅट इज नॉट करेक्ट. आमी आमचो ब्रह्मांड वळखना जाल्यार आमी स्वता बद्दल समजुचे नात. दीस इज अनदर रिजन वाय वी शूड लर्न ॲस्ट्रॉनॉमी. कितलें आमी नवें सोदून काडलां. आमचो ब्रह्मांड कसो आमकां सुंदर तरेन आतां समजुपाक लागला. कितले नवे प्लॅनेट्स ज्याचेर लायफ आसूं शकता अशें ऑलरेडी डिस्कवर जाल्यात. कॅप्लर टेलिस्कोप म्हणून जो टेलिस्कोप अंतराळांत आसा, त्या टेलिस्कोपान प्लॅनेट्स आउटसायड द सोलार सिस्टम डिस्कवर केल्ले आसात. आनी लास्ट इयर पर्यंत आतां खुबशे नवे जाल्यात. 6 अर्था भशेन प्लॅनेट्स ऑलरेडी आमी आमच्या सोलार सिस्टमा भायर डिस्कवर केल्ले आसात. माय फ्रेंड्स, आमच्या अंतरिक्षात, आमच्या सोलार सिस्टमाच्या भायर अशे अर्था सारके प्लॅनेट आसात जाचेर उदक आसूं शकता आनी जीव आसूं शकतात. एलियन्स मे बी एक्चुअली ट्रू. पण इल्लीशी टॅक्नॉलॉजी डेवलप जावपाची आसा म्हणून आमी ते अजून सोदून काडूना.
सो दिस इज सो फॅसिनेटिंग. अनदर रिजन वाय यू शूड लर्न एस्ट्रॉनॉमी. अवेअरनेस तुमकां आसपाक जाय अबाउट एस्ट्रॉनॉमी. सेकंड शॉर्टकट इज अपडेटिंग युअर नॉलेज. आता नॉलेज जी आसा ती कंटिन्युअसली वाडत रावपाक जाय. मनीस जो पर्यंत जिवंत आसता तो पर्यंत शिकत आसता. मरपाच्या क्षणा पर्यंत मनीस कितें नाल्यार कितें नवें शिकत आसता. लर्निंग इज अ प्रोसेस वीच शूड नेवर स्टॉप. आणि एस्ट्रॉनॉमी इज लायक दॅट. इट इज अबाउट द युनिवर्स. तातूंत कितलें शिकपाचें आसा आनी कंटिन्युअसली नॉलेज नवी नवी एस्ट्रॉनॉमीन येत आसा. एक बूक तुमी घेतलो की इमिडिएटली नेक्स्ट डे नवें कितें तरी येता आनी तो बूक आउटडेटेड जाता. सो एस्ट्रॉनॉमी बद्दल शिकप कशें. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. इंटरनेट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मिडियम. आमी लकीली आतां इंटरनेट जनरेशन आसात. एक हांव तुमकां लिंक दितां, मुद्दाम नोट करून घेयात. विकी प्रोजेक्ट विकिपीडिया बुक्स. ओके, विकी प्रोजेक्ट विकिपीडिया बुक्स अशें इंटरनेटार तुमकां सायट मेळटली. तातूंत एस्ट्रॉनॉमी एंड ओवरव्यू, एस्ट्रॉनॉमी एंड ओवरव्यू एक बूक मेळटलो, PDF. बूक कितें करपाचो, तुमी क्लिक मारपाचो, 2 मिनटान तो एंटायर बूक फ्री डावनलोड जातलो. आनी हो डावनलोड केल्लो बूक जेन्ना तुमी पळयतले तेन्ना त्या बुकान सगळी तरेची एस्ट्रॉनॉमी एक्सप्लेन केल्ली आसा. वॉट इज एस्ट्रॉनॉमी हें समजुपाक तुमकां बूक घेवपाची गरज ना, पयशे मोडपाची गरज ना. तुमकां इंटरनेटार घरा बशिल्ले कडेन हो बूक ट्राय करात. एस्ट्रॉनॉमी एंड ओवरव्यू हो PDF तुमकां मेळटलो आनी इट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल बूक. हे सगळें एस्ट्रॉनॉमी बद्दल कितलें आसा तें सगळें हें बुकार तुमकां मेळटलें. तरेतरेचे ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रॉनॉमी, कितले ब्रांचेस आसा, कितले सब ब्रांचेस आसा, ते सगळे तुमकां शिकपाक व्हेरी इजिली तुमकां हे बुकाचेर मेळटले. एस्ट्रॉनॉमी एंड ओवरव्यू नोट करून घेयात. फुडें हांव 2-3 बुक्स तुमकां रेकमेंड करता. तुमी बरोवन घेयात, नोट करात. आनी हे PDF फॉर्मॅट तुमकां मेळटले. ना जाल्यार खंयच्याय बूक स्टॉलान हे मेळटात. ही तर DVD मेळटा, खंयच्याय तरी व्हिडिओ स्टोरान मेळटा. मुद्दाम पळयात आनी लर्न शिकात आनी एन्जॉय करात. फर्स्ट आसा कॉस्मोस. कार्ल सेगन हो फेमस एस्ट्रॉनॉमर आसा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एस्ट्रॉनॉमर्स. हाणें बूक बरयलो कॉस्मोस. आनी हो बूक एक सुंदर TV सिरियल म्हणून ऑल ओवर द वर्ल्ड चल्ला. इंडियेनूय तो दाखयल्लो. इट इज अ व्हेरी व्हेरी ब्युटिफूल बूक. सगळी युनिवर्साची हिस्ट्री रायट फ्रॉम द बर्थ टील आमी ह्युमन्स ह्या प्लॅनेटाचेर कशे आयले हे बुकान सिंपल आनी सायंटिफीक वेन एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनीकूय तुमकां मेळटा, हा इंटरनेटारूय अवेलेबल आसा, बूक स्टोरानूय मेळटा. एस्ट्रॉनॉमी फॉर डमीज. एस्ट्रॉनॉमी फॉर डमीज इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग बूक. तुमकां मेळ्ळो जाल्यार अवश्य सोडूं नाकात. तातूंत एस्ट्रॉनॉमी कितल्या सोंपे भशेन समजायिल्ली आसा. एनसायक्लोपिडियास खंयय मेळटात. एनसायक्लोपिडियास तुमकां खंयच्याय लायब्ररीन मेळटल्यो. आनी इवन मोबायलाचेर आतां ॲप मेळटात. एस्ट्रॉनॉमीचे एनसायक्लोपिडिया ॲप म्हणून तुमी डावनलोड करूं शकतात फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी हातूंतल्यान तुमकां खूब टर्मिनॉलॉजी, खूब इन्फॉर्मेशन, खूब डिस्क्रिप्शन्स अबाउट एस्ट्रॉनॉमी मेळूंक शकतले. दीज आर द सिंपल वेज विथ वीच यू कॅन अपडेट युअर नॉलेज. आनी एक इम्पॉर्टंट इज अ स्क्रॅप बूक. एवरी डे पेपरार कितले एस्ट्रॉनॉमी बद्दल न्यूज येता. तुमी ती कट करात आनी स्पेशली भुरगीं आसा जाल्यार स्क्रॅप बूक करात. तुमच्या सायन्स क्लबाक तो यूज जातलो आनी सगळी डेटा ताजेर दवरात. इन फ्युचर आफ्टर 2 years, 5 years, 10 years तुमकां एकदम सॅटिस्फॅक्शन जातलें की इतली सगळी डेटा तुमी कलेक्ट केल्ली आनी तुमकां इतलें इन्फॉर्मेशन खबर आसा म्हणून. सो दिस इज द सेकंड स्टेप, शॉर्टकट फॉर लर्निंग एस्ट्रॉनॉमी. थर्ड शॉर्टकट कितें आसा एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक, ऑलरेडी सांगलें, कंटिन्यू करता. युजींग इंटरनेट फॉर एस्ट्रॉनॉमी. तुमी जर इंटरनेट बरे भशेन यूज केलो जाल्यार आय एम शुअर की यू कॅन मेक अ सक्सेस आउट ऑफ युअर लायफ. आनी एक एग्जाम्पल आसा, अ सक्सेस आउट ऑफ एस्ट्रॉनॉमी. इंटरनेट यूज करून थ्रू लॉट ऑफ डिफरंट सायट्स. थोड्यो सिंपल सायट्स आसात इंटरनेटाचेर, फ्री आसात, ज्यो तुमी वचून केन्नाय फ्री आसात जाल्यार अशेंच बसात. इवन मोबायलाचेर आतां सगळे कडेन इंटरनेट आसा. तुमी मातशें हे ओपन करात सायट्स आनी चॅकआउट करात. इतलें सुंदर इन्फॉर्मेशन हातूंत तुमकां मेळटलें. एक सायट आसा www.nasa.gov. नासाची सायट आसा जी आतां आमच्या स्क्रिनार आसा. सो ही सायट जर तुमी गेले जाल्यार ही होम पेज आसा आनी सगळी जितली डेटा जाय तुमकां एस्ट्रॉनॉमीची हे सायटीचेर ही सगळी डेटा तुमकां मेळटली. आनी एक इम्पॉर्टंट सायट आसा सोहो. सोहो म्हणजे ऑन द सन, सोलार ऑब्झर्वेटरी. ती नासाचीच ऑब्झर्वेटरी आसा. सोहो www.nasacom.nasa.gov अशी ही सायट आसा. ही अनेक
इम्पॉर्टंट सायट एंड अ गोल्ड मायन आसा जांकां एस्ट्रॉनॉमी आवडटा. सुर्या बद्दल सगळें इन्फॉर्मेशन हे सायटीचेर तुमकां मेळटा. सुर्यान कितें कितें प्रक्रिया चलता, सूर्य कितें, सुर्या बद्दल आमी कशी स्टडी करतात, कसो समजुपाचो, सुर्याचे कितें प्रेडिक्शन्स आसा आनी कितें कितें घडलां ऑलरेडी फेनोमेनज, हे सगळें तुमकां ह्या सायटाचेर पळोवंक मेळटलें. अनदर ब्युटिफूल सायट इज हबल हेरिटेज. हबल हेरिटेज म्हणजे हबल स्पेस टेलिस्कोप जो अंतराळात आसा ताजी वेबसायट, आनी ताजेर तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजीस डावनलोड करूंक मेळटा. हे सुंदर सुंदर पोस्टर्स जितले तुम्ही आमच्या अंतरिक्ष प्रोग्रामान पळयतात आनी जितले तुमकां सगळे कडेन दिसता ते सगळे इमेजीस 90% इमेजीस तुमकां सगळ्यो हांगा एका सायटीर मेळटल्यो. आनी ह्यो तुमी तुमचे वॉलपेपर म्हणून, पोस्टर्स म्हणून, ग्रीटिंग कार्ड्स म्हणून कितले यूज करू शकतात हे इमेजीस ऑफ द ब्युटिफूल युनिवर्स. सो ह्यो सगळ्यो वेबसायट्स आसा. आनी एक मॅगझीन जर तुमकां जाय, एस्ट्रॉनॉमीचे तुमकां एवरी मंथ मॅगझीन येवपा जाय जाल्यार ही सायट आसा एस्ट्रॉनॉमी www.astronomy.com. सो हे सायटीचेर तुमकां ही मॅगझीन मेळटा. इट्स अ ऑनलायन मॅगझीन, ताज्यो एक्चुअली फिजिकल कॉपी मेळटात, मेल करतात ते, पण तुमी ऑनलायन हे मॅगझीन वाचूं शकतात. आनी एक मॅगझीन स्काय एंड टेलिस्कोप, एस्ट्रॉनॉमी आनी स्काय एंड टेलिस्कोप, दीज आर द टू मोस्ट फेमस एस्ट्रॉनॉमी मॅगझिन्स इन द वर्ल्ड. हे तुमी इंटरनेटार घरा बसून फ्री वाचूंक शकतात. सो इतली डेटा अवेलेबल आसा, ताचो तुमी यूज करात. फोर्थ शॉर्टकट आसा एस्ट्रॉनॉमी शिकपाक, नॅविगेटींग द स्काय. नॅविगेटींग द स्काय म्हणजे कितें? आकाशांत आमची वाट सोदून काडप. आमी जेन्ना आकाशा कडेन पळयतात, हो सुंदर आकाश, ही हजारांनी नक्षत्रां, हे सुंदर ग्रह, तो सुंदर चंद्र, इट इज सो ब्युटिफूल. आनी आमी शेणटात तातूंत भितर. ह्या हजारांनी नक्षत्रां, हे पॉयंट ऑफ लायट्स जे आमच्या युनिवर्सांतल्यान आमच्या दोळ्या पर्यंत येता, आमकां तातूंत कितें सोदून काडूंक जायना. वी आर लॉस्ट वेन वी लूक एट द स्काय. सो आमच्या पुर्वजांनी ही सबंद स्कायांत जे व्हडली व्हडली नक्षत्रां आसा ती जॉयन केली आनी तांच्या पासून इमेजीस तयार केल्यो, तांचे पासून फिगर्स तयार केले, आनी तेच फिगर्सांक आमी आज वळखतात, राशी म्हणटात तांकां, कॉन्स्टेलेशन्स. What is a constellation? When you go outside on a dark, clear night, you look up into the night sky and see hundreds, if not thousands of stars randomly spread across the sky. How do you tell one from another? The answer is, you learn the constellations. The constellations are totally imaginary things that poets, farmers, and astronomers have made up for over the past 6,000 years, and probably even more. The real purpose for the constellations is to help us tell which stars are which, nothing more. On a really dark night, you can see about 1,000 to 1,500 stars. Trying to tell which is hard. If you were shown a map of the world, you would easily recognize the continents and countries. Well, let's split the sky into continents, countries, and cities. The constellations help by breaking up the sky into more manageable bits. For example, if you spot 3 bright stars in a row in a winter evening, you might realize that's part of Orion. Suddenly, the rest of the constellation falls into place